2025च्या जानेवारी ते एप्रिल म्हयन्यांत सायबर फ्रॉडाच्यो 1100 कागाळी आयिल्ल्यो। 2026 वर्सा ह्याच काळात 254 कागाळींची नोंद। ह्या नव्या कॉल सेंटरा कडेन एकाच वेळार जायते कॉल घेवपाची आनी रोखडीच नोंद करपाची तांक। यंत्रणा बळकट जाल्ल्यान नागरिकांचें लुकसाण मात उणें जालां। 2025च्या जानेवारी ते एप्रिला मदीं 28.43 कोटी रुपया चोरिल्ले, जाल्यार 2026 वर्सा ह्याच काळात 23.50 कोटी रुपया चोरयेक गेले। जानेवारी ते एप्रिल 2025 मदीं पुलिसांनी 3.81 कोटी रुपया फ्रीज केले, जाल्यार 2026च्या पयल्या 4 म्हयन्यांत हो आंकडो वाडून 4.99 कोटी रुपयांचेर पावलो। 2026 वर्सा गोंय पुलिसांनी सायबर फ्रॉड प्रकरणांत 22.22% पयशे रिकवर केले। नव्या 1930 क्लाउड कॉल सेंटराक लागून लोकांच्यो कागाळी रोखड्योच नोंद जातात। पुलिसांची कारवाय आनी जागृती मोहिमेक लागून सायबर फटवणुकीचें प्रकरण कमी जालां। दिल्लींतल्या इंडियन सायबर क्रायम कोऑर्डिनेशन सेंटर हांगा रावन काम करपी गोंय पुलिशेच्या अधिकाऱ्यांक लागून सायबर फ्रॉडांचेर आळाबंद हाडप शक्य। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।